गोंयाक लेगीत नशामुक्त करपाची गरज आसा अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां। गोंयच्या दर्यादेग वाठारा सयत तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांत लेगीत वेगवेगळ्या वेवसायांनी तरणाट्यान जाळ्यात ओडला अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां। अल्कोहोल, ड्रग्स, स्मोकिंग आनीकूय वेगवेगळे हॅबिट्स आसात। म्हणजे इवन दो आमी पळयता की नक्सलाइट वाटेन वचपा खातीर सुद्दां कारण तेंच आसता। म्हणजे परत एकदा म्हणजे नक्सलाइट तयार करपाक ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा पळय न्ही एडिक्शन्स हॅबीट हे सगळें तेज्या खातीर कारण आसा। आमी अशें समजूंक जायना की म्हणजे गोंयांत नशामुक्त करपाची गरज ना, गोंयांत सुद्दां तेजी गरज आसा। जेन्ना पुराय गोंयांतल्या सगळ्या कोस्टल बेल्ट पासून रिमोट एरिये पर्यंत भोंवता तेन्ना हें दिसून येना की खरोखरूच आमकां परत एकदा खूब मोठ्या प्रमाणांत हाजो अवेरनेस। म्हाका वायट दिसलें जेन्ना हांव सहज एकदा जेल विजीट करपा खातीर गेल्लो, जेल पळोवपा खातीर गेल्लो। थंयसर यंग कपल, यंग भुरगे म्हणजे थोडे जाण गोंयकारूय बी ह्या नाका जाल्ल्या भानगडीत अडकल्या आनी म्हणजे पयशांच्या मोहापोटी हे तांकां बळी पडल्या आनी ते भितर आसात। आनी ताकाच लागून म्हणजे आमकां ह्या सगळ्या जाणांक जर हेच्या पासून पयस दवरतले आसत जाल्यार विशेश करून म्हणजे अल्कोहोल आमी पळयता की यंग एजी वयले भुरगे जर एप्रॉक्सिमेटली 14 ते 18 ह्या वयोगटांतले भुरगे जर एकदा एडिक्शन लागत जाल्यार ते सुटप खूब कठीण आसा। म्हणजे खूब कठीण आसा। हांवें लागच्यान पळयल्या जेन्ना 18-19 वर्सांचो भुरगो अल्कोहोला खातीर जेन्ना एक्सपायर्ड जाता म्हणजे हांवें हॉस्पिटलांत वचून पळयला म्हणून सांगता, तो अक्षरशः आपल्या आईक घट्ट धरून आई म्हाका वाचय, आई म्हाका वाचय, आई म्हाका वाचय ह्या शब्दांनी रडटालो आनी ती बिचारी आई कांय करूंक शकनासले आनी मेडिकली डॉक्टरूय कांय करूंक शकनासले। तेजे लिवर टोटल फेलियर आशिल्लें, लिवर टोटल। हांवें अनुभवलां हें।